नमस्कार. प्रुडंट मिडियाचे खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. इंग्लीश शाळांक अनुदान दिल्यार कोंकणीतल्या शाळांचो आंकडो देंवतलो 70%. शाळा 174 वेल्यान पावतले 50 मेरेन. भुरगे 32,000 वेल्यान 3 ते 4,000 मेरेन. पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. माध्यमाच्या विशयाचेर रस्त्यार देवपी भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आनी फोर्स सरकाराच्या निर्णयाचेर गोंधळ्ळे. वांगड्याच्या बसके उपरांतच भुमिका करतले जाहीर. गेट वेलसून पंगड मेळटले मुख्यमंत्र्याक. दोन 2001 आनी 2021 आराखड्यांत बांदकामा खातीर दाखयल्ले जमनीचेरूच बांदकाम. इमारतीचे बांदकाम न करपाचे आनी पर्यावरणाचे नेम नवो आराखडो जाता म्हणल्यार 2021 प्रमाणच. मॉन्सून पावलो केरळांत. फुडले 3-4 दिसांत पावलो तो गोंयांत. वेधशाळेच्या सुत्रांनी केलें स्पश्ट. मात वयले वयर धडकांनी पणजे तुमून बुडली. मान्सून पावतकीर जातलें कितें पळयात रिपोर्ट. आनी खेळा मळार AIFFन सावयो मेदेराक सोडलो वाऱ्यार. सावयो कडेन फुडारा विशीं ना कसलोच पत्र व्यवहार. सावयो म्हणटा ऑफ सिजनांत बरे पैकी खेळूं येता आशिल्ल्यो आंतरराष्ट्रीय इश्टागतीच्यो मॅची. खबरो विस्तारान. इंग्लीश माध्यमाच्या शाळांक सरकारी अनुदान दिल्यार गोंयची राजभास आनी चडशा गोंयकारांची मायभास आशिल्ल्या कोंकणींतल्यो शाळा काबार जातल्यो म्हूण उक्तायलो तो भंय आतां स्पश्ट दिसता. सरकारी अनुदान घेवपी डायोसिसनाचे 127 शाळांक इंग्लीश जावंक मान्यताय मेळिल्ल्यान कोंकणीच्या शाळांचो आंकडो 174 वेल्यान 50 मेरेन जाल्यार कोंकणी विद्यार्थ्यांचो आंकडो 32,000 वेल्यान 3 ते 4,000 मेरेन पावतलो. सुमार 70% उणें. सरकाराच्या निर्णयाक लागून सगळ्यांत चड मार बसतलो तो कोंकणी. राज्यांतले इंग्लीश शिकपी भुरग्यांचो आंकडो मात 60% वयर पावतलो. पळयात खासा रिपोर्ट. दिगंबर कामत सरकारान मुळाव्या इंग्लीश शाळांक अनुदान सुरू करपाचो निर्णय घेवन तो चालीक लायिल्लो. फाटल्या सरकारान भुरग्यांचे माध्यम वेंचपाचो अधिकार पालकांक दिल्लो. ताका लागून गोंयांतल्यो चडश्यो अनुदानीत कोंकणी शाळा इंग्लीश जावपाच्या मार्गार आशिल्ल्यो. उपरांत वेंचणूक आयली. सरकार बदल्लें. मात माध्यमाचेर एकंदर परिस्थिती तीच उरल्या. पर्रीकारान माध्यमाचेर घेतिल्लो निर्णय कोंकणी शाळांक माल वतलो हें स्पश्ट जालां. नव्या सरकाराचें धोरण चालीक लायल्यार अशी आसतली कोंकणी मुळाव्या शाळांची परिस्थिती. नव्या धोरणा उपरांत कोंकणीची परिस्थिती. कोंकणी शाळांनी पयलीं आशिल्ले वट्ट 32,752 विद्यार्थी. कोंकणींतल्यान इंग्लीश जाल्ले 105 शाळांचे विद्यार्थी सुमार 25,000 आसात. आतां कोंकणी शाळांनी 7,752 विद्यार्थी उरले. डायोसिसनाच्या हेर 22 कोंकणी शाळांचे विद्यार्थी सुमार 4,000 आसात. ह्यो 22 कोंकणी शाळा इंग्लीश जाल्यार कोंकणीत शिकपी विद्यार्थी फक्त 3,752 उरतले. पर्रीकार सरकाराचो निर्णय चालीक लागतकीर अशी आसतली तिनूय भाशांची शाळांची परिस्थिती. इंग्लीश शाळांनी 62,197 विद्यार्थी म्हणल्यार 59%. मराठी शाळांनी 38,392 विद्यार्थी म्हणल्यार 37%. कोंकणी शाळांनी 3,752 विद्यार्थी म्हणल्यार फकत 4%. कोंकणी आनी इंग्लिशींतल्या शाळांचो गोंयांतलो आंकडो पळयात. नव्या सरकाराचें धोरण चालीक लागचे पयलीं कोंकणी माध्यमांत शिकोवपी 33 सरकारी शाळा आशिल्ल्यो. 137 अनुदानीत जाल्यार 4 अनुदान विरयत आसल्यो. वट्ट 174 शाळा कोंकणीन शिकयताल्यो. इंग्लीश माध्यमांतल्यो सरकारी शाळा फकत 5 आसल्यो. ह्या 5 शाळांक अनुदान मेळनासलें. अनुदान मेळनाशिल्ल्यो इंग्लीश शाळा 136 आसल्यो. वट्ट 141 इंग्लीश शाळा आशिल्ल्यो. नव्या सरकाराचें धोरण चालीक लागतकर कोंकणीच्यो 33 सरकारी शाळा, अनुदानीत 10, अनुदान विरयत 4, वट्ट 47. इंग्लीश माध्यमाच्यो 5 सरकारी शाळा, 127 शाळांक अनुदान मेळटा. अनुदान विरयत 136, वट्ट 268. हाचेर कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष प्रशांत नायक कितें म्हणटा ते पळयात. म्हाजे दृश्टीन ह्या प्रश्नाक लागून हेजे व्हडले भिवून वचपाचें
कारण ना कोंकणी चळवळी भितर ती तांक आसा की आमी परतून एकदा फिनिक्स पक्षा प्रमाणे येवपाचे राखेंतल्यान येवपाचे आनी वयर उडपाची तांक कोंकणी चळवळी भितर आसा. पण सरकार दुटप्पी धोरण दुतोंडी वागता आनी ताका लागून हो सगळो म्हाका दिसता घोळ जाता. भाटीकार मॉडेल इंग्लीश हायस्कुला भितर ह्या वर्साक तांणी इंग्लीश मुळावी शाळा बंद केली आनी कोंकणी मुळावी शाळा चालू केली. आनी सांगपाचें म्हणल्यार ही कोंकणी शाळा आसून सुद्दां ताका ऍडमिशनाक तितल्याच मोठ्या प्रमाणात भुरगे आयले. तर कोंकणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाडोवप हे मोठें काम न्ही, फक्त लोकांनी विचार करपा जाय खंय आपल्या गेल्या बरें आनी खंय वायट तें. पणजेच्यान आमचो खबरांकार लौकीक शिलकार आणि मडगांवच्यान आमचो खबरांकार सावियो डायस. प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमाच्या विशयाचेर रस्त्यार देविल्ले भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आनी फोर्स सरकाराच्या निर्णयाचेर मातशे गोंधळ्यात. वांगड्यांची एकठांय बसका घेतले शिवाय भूमिका जाहीर करपाची तांची तयारी दिसना. दिगंबर कामत गेट वेल सून कॅम्प मुख्यमंत्र्याक मेळपाचे आसात. फुडले 2-4 दिसां भितर ह्यो सगळ्यो वेगवेगळ्या गटांच्यो बसका जातल्यो. सरकारान प्रादेशीक भाशांतल्या शाळांकच अनुदान दितले म्हणपाचें जाहीर केलां. मात माध्यम बदलिल्ल्या डायोसिसानाच्या शाळांक अनुदान चालू दवरलां. ताका लागून कितें उलोवपाचें तें कोणाकच कळना. सरकाराचो निर्णय आयकून इंग्लिशेक अनुदान मागपी आनी ताका विरोध करपी दोनूय गट घुसपल्यात. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आनी फोर्स ह्यो दोनूय संघटना तांच्या वांगड्यां बरोबर चर्चा करतकीच तांची भूमिका स्पश्ट करतले. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची निमंत्रक शशिकलाताई काकोडकार म्हणटा, सरकाराचे शिक्षण माध्यमावेले नवे धोरण स्पश्ट ना. 8 जूनाक बसका घेऊनच भाषा मंच आपली भूमिका स्पश्ट करतले. बुधवारा कार्यकारी समितीची बसका घेवन फोर्स तांची भूमिका स्पश्ट करतलो अशें फोर्साच्या सावियो लोपिसान सांगले. गेटवेल सून दिगंबर कामत पंगड मुख्यमंत्र्याक मेळटलो. मंगळारा कोर कमिटी वांगडा बसका घेवन फुडें कितें करपाचें हाचेर निर्णय घेवपाचो विचार सध्या गेटवेल सून दिगंबर कामत चळवळींत चल्ला. मडगांवच्यान आमचो खबरांकार सावियो डायस, पणजेच्यान आमचो खबरांकार नवदीप आगियार आनी चलचित्र खबरांकार प्रज्योत पेडणेकार. नवो आराखडो तयार करतना आनी अधिसूचित करतना प्रादेशीक आराखडो 2001 संदर्भ आराखडो म्हणून वापरचो. मात इमारतीचे FIR उंचाय आनी जमनीचो वापर करतना प्रादेशीक आराखडो 2021 दिल्ले नेम पाळचे पडटले असो आदेश शार आनी नगर नियोजन खात्यान दिला. खात्यान पर्यावरण संवेदनशील वाठारां विशीं आनीकय कांय मार्गदर्शक तत्वां संबंदीत खात्यांक कळयल्यात. प्रादेशीक आराखडो 2021 फ्रीज करतना सरकारान 20 मार्च 2012 सावन कसलेच परवाने दिवपाचे ना अशें थारायिल्लें. आतां नवो आराखडो तयार करपाक शार आनी ग्राम नियोजन खात्यान मार्गदर्शक तत्वांचो आदेश जारी केला. शार आनी नगर नियोजन खात्यान आराखडो तयार करतना आनीक कांय मार्गदर्शक तत्वां पाळपाक सांगल्यात ती अशी. शार आनी नगर नियोजन खात्याची मार्गदर्शक तत्वां: नवो आराखडो तयार करून आनी अधिसूचित जावचे पयलीं जमनीच्या वापरा खातीर प्रादेशीक आराखडो 2021 संदर्भ आराखडो म्हणून वापरचो. मात इमारतींची उंचाय, FAR आनी तांची वर्गवारी ह्यो गजाली आराखडो 2021 VP1, VP2 ह्या वाठारां प्रमाण थारावच्यो पडटल्यो. हे शिवाय बांदकाम परवाने दितना आराखडो 2021 थारायिल्ले पर्यावरण संवेदनशील वाठारांचे झोनिंग खरपणान पाळचे पडटले. जमनीचो वापर प्रादेशीक आराखडो 2021 धरूनच करचो. 20 मार्च 2012 पयलीं दिल्ले परवाने ते प्रमाण चालीक लावंक मेळटले. गोवा बचाव अभियानाच्या सबीना मार्टिन्सान सरकाराच्या ह्या आदेशाचेर प्रतिक्रिया उक्तायल्या ती अशी. 2001 प्लॅन वापरताना इको सेन्सिटिव्ह झोन्स मनान दवरतले. सो जे इको सेन्सिटिव्ह झोन्स सेटलमेंट दाखयला 2001 ताजेर परमिशन्स मेळचे ना. सो ती एक बरी गजाल. इको सेन्सिटिव्ह झोन्स जे आशिल्ले आनी 2021 सरकारान आतां सेटलमेंट केला. कांय जाग्याचेर अशे कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स आयल्या. ओके, सो त्या अप्रुवला सरकारान दिवची न्ही. पूण आमची एक ऑब्जर्वेशन आसा की समज ते तर सेटलमेंट तो तर लँड यूज तर रॉंग आसा. पयलीं जेन्ना प्लॅनान घालता आसतना तो लँड यूज समज तो रॉंग आसा, असले परमिशन सरकारान दिवचे न्ही. जेन्ना पर्रीकर सरकार आयलो ताणें सांगलें की जे जे कन्स्ट्रक्शन आपल्या डिपार्टमेंटान दिल्ले ते आपूण बंद दवरला, पूण ते आतां ते रिस्ट्रिक्शन काडला. पूण आमची मागणी कितें आसा की जंय अप्रुवल सरकारान दिला आनी जंय लोकांचे ऑब्जेक्शन्स आसा, कित्याक कांय अप्रुवल सारकी जावना म्हणून लोकांचो बोर्ड आशिल्लो, सो त्या अप्रुवल्स रिव्यू करून तांणी
दिवपाचें. पणजेच्यान आमचो खबरांकार लौकीक शेलकार आनी चलचित्र खबरांकार देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विजय.